पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंस फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। थोडोसो हासरो, थोडोसो लाजरो आणि थोडोसो नाचरो करूया आमी श्रावण म्हयनो साजरो। आमच्या समस्त पळोवप्यांक श्रावण म्हयन्याची खूब खूब परबी। श्रावण म्हयन्याचे दीस सुरू आसात आणि प्रत्येक दिसाचे आपले एक खाशेलेपण, आपले एक पावित्र्य आणि आपले एक महत्व आसा। आणि ह्या श्रावण म्हयन्याची उमेद, श्रावण म्हयन्याचो उत्साह घेऊन आजच्या कार्यक्रमाक आमी सुरवात करता। आजचो भाग घेवपाक आमी आयल्या नावेली हांगासर। नावेली हांगासर आशिल्ल्या पंचायत हॉलान आजचो भाग आमी घेतली। तर पळोवया आजच्या भागान कितें मजा येता ती। सुरवात करूया आजच्या भागाक। पवित्रवाद पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हांगा जमिल्ल्या सगळ्या म्हज्या भयणाक पौर्णिमा सावंताचे वतीन आणि जरा हटके वतीन हुनहुनीत येवकार हांव येता। आता हांव मागता आमचो महालक्ष्मी ग्रूप हाच्या लागीं की तांच्यांनी मंगळागौर हे साजरो करचो। जरा हटकेचे होस्ट बाय सारिका शिरोडकर हाका आमी फुलाचे एक रोपटे दिवन ताका वेलकम करूया। थँक्यू। हो मोगऱ्याचे रोपटे आसा, हो मोगऱ्याचो परवळ तांच्या घरान सगळ्याक जावचो अशें हांव मागता। जरा हटकेच्या आजच्या भागान परत एक फावटी सगळ्यांचे सुंदर असे स्वागत। आणि खरेंच बरें दिसता जेन्ना बायलां इतली सुंदर हांगासर नटून थटून येता। आणि श्रावण म्हयनो म्हणलें काय ना, सगळ्या सणांचो हो म्हयनो आणि प्रत्येक म्हयन्याचे एक ह्या दिसाचें एक खाशेलेपण आसता। आणि ह्याच दिसाचें खाशेलेपण आमी पळोवंक शकता की प्रत्येक बायलेक तितलेंच तें म्हत्वाचें आसता। प्रत्येक बायल हो सण किंवा हो प्रत्येक दीस उमेदीन मनयता। आजच्या भागान अशीच उमेद आमी सगळ्याक पसरयतली। आणि पळोवया की आजच्या भागान कितली मजा येता ती ऑब्वियसली येतलीच, पण ताच्या पयलीं आमी सगळ्या बायलांक विचारया की श्रावण म्हयनो जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना ह्या श्रावण म्हयन्याचें तांच्या खातीर कितें म्हत्व आसा, सांग। श्रावणान आमचे नवीन नवीन सण येता, साजरे करतात। गोकुळाष्टमी, नागपंचमी, असे रक्षाबंधन, सो सगळे सण आसता। श्रावण म्हटलं की सगळ्याकडे पळय कशी हिरवळी असता, बायलांची उमेद कशी फुललेली असता। बरी श्रावणान कशी हिरवी साडी न्हेसून 5वीचार कांकणां घालून अशी देवळांनी बीन वतना कशी बरें दिसता पळोवपाक बीन। आनी मेन म्हटल्यार सगळे सण श्रावणानच साजरे जातात। खूब सुंदर। म्हणजे खातीर श्रावण म्हयनो आमकां नागपंचम, शुक्रार, आयतार करपाक मेळटा। सवासीण बायलेचो हो श्रावण हो म्हत्वाचो। श्रावण
म्हयनो म्हणल्यार आमचे मेन शुक्रारांक आमकां बायलांक बोवाळ आसता की चणे वांटपाचे. ओके, श्रावण म्हयनो म्हणल्यार काय ना, खंयचे पयली पद तुमच्या तकलेन येता? श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे सावन का महिना पवन करे शोर प्रत्येक जण हो सण खरेंच उमेदीन मनयतात. सो आजूय आमी ह्या सणाच्या निमतान, ह्या श्रावण म्हयन्याच्या निमतान आमी मेळिल्ले आसा आनी हो आज आमी असोच साजरो करुया. पहिल्या रावंडाक आमी सुरवात करता, म्हणजेच आमच्या फुगोट्याच्या रावंडाक सुरवात करुया. पळोवया की आज स्पर्धक कशे फुगोटे फोडटा. आनी श्रावण म्हयनो म्हणल्यार सण आनी सण म्हणल्यार की फुगोट्यो ह्यो जायच. तर पळोवया फुगोटे आज कशे फोडटात त्यो. फुगोटे रावंडाचे आमचे 5 स्पर्धक तयार आसा फुगोटे फोडपाक हांगासर. सगळे हाऊसवायफ? ब्युटिशन. ओके, तुमी आपल्या आपणाकूच ब्युटिशन स्वता खातीरूच. ओके, पहिलो प्रश्न ऐकात. उत्तर येता जाल्यार ताळी मारात. हालींच सगळ्यांनी आयकलां अंबानीज वेडिंग सारकें गाजला. सो अनंत अंबानीच्या बायलेचें नांव. रावा रावा रावा, हांकां बरी मारून ताळी येना. राव राव, नीता अंबानी. त्या आवयचें नांव मुगो. राधिका मर्चंट. तिका मोठ्यान ताळयो जावं न्ही. राधिका मर्चंट. आमच्या पहिल्या प्रश्नाचें उत्तर जुली हांणी सारकें दिलां. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोंडेचे बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट. हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो प्रश्न. OLX चे फूल फॉर्म कितें? OLX. तेंचे हांगा भलतेच जोक सुरू आसात. ऑनलाईन लॉन्चिंग. लागीं पावल्या ती. लागीं पावल्या. ऑनलायन एक्सचेंज. ऑनलायन एक्सचेंज. सारकें आसा. ऑनलायन एक्सचेंज. आमची फुगोटी ऑडियन्सान फुटली आनी तृप्ती हाणें उत्तर सारकें दिलां. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट. हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, आयका सारकें. ही म्हण तुमकां सांगपाक जाय. तुमकां हांव सिट्युएशन सांगतलें कितें तें. केन्ना केन्ना आपूण काम केले शिवाय आमकां फळ मेळना. स्वता काम केल्याशिवाय स्वर्ग दिसना. तशी म्हण आसा ती. स्वता मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसना. सारकें. सारकें उत्तर. ओके, 500 रुपयाच्या नोटीचेर खंयचे सिंबल आसता? कित्याचे सिंबल आसता? सगळ्यां कडेन 500 रुपया नोट. हां, ताजेर कित्याचे सिंबल आसता? राव, हांकां चान्स दिया पयलीं. हां, सूर्य मंदिर. अशोक स्तंभ. दिल्लीचो रेड फोर्ट. हां, कोणे सांगले? सारकें उत्तर. परत एक फावटी फुगटी आमची ऑडियन्सान फुटली आनी शोभा हाणें उत्तर सारकें दिलां. ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट. हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, शेवटचो प्रश्न सारको ऐका. इंडियेचे नॅशनल एनिमल सगळ्यांक खबर आसा? हां, कितें? हां, सो इंडियेचे आमकां नॅशनल एनिमल नाका. ऑस्ट्रेलियाचे नॅशनल एनिमल. एका परत चान्स दिवचे दिवया न्ही. तुका दिवया. हय, एकच दिवया. चल. कांगारू. सारकें उत्तर. पल्लवी नायक हाणें 2 प्रश्नांची उत्तरां सारकीं दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट. हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुगड्यांचो रावंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड. पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी ना. आनी ह्या रावंडचे विनराक मेळटले, सगळ्यांकूच खबर आसा आतां पर्यंत की तांकां मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस. सुश्मिता, तुजो टायम सुरू जाता आतां. सुश्मिता, न्हीद बरी जावंक ना कितें गो? हां, 2:05 न्हिदता हरशी? स्नेहा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. स्नेहा, बरें दिसता आमकां पार्लरान गेल्ले.
आ पार्लरान गेल्ले थंय न्हेसून आयला णववारी न्हेसून आयले तूं न्हेसून थंय गेल्ले ना न्हेसून ओके शीतल तुजो टायम सुरू जाता आतां शीतल सयरे कितें गो आमचे ना ओके पूजा तुजो टायम सुरू जाता आतां पूजा कशें दिसता आज बरें दिसता मगो आयज बरें दिसता हांव गो बेस्ट आं आनी कशें बायलांक मेळून कशें दिसता बायलांक मेळून एकदम बरें दिसता आवडटा तुका मेळपाक आवडटा आनी तूं प्रोग्रामान भाग घेता प्रोग्रामान भाग तूं प्रेजिडेंट आसा ग्रुपाचे हांव ग्रुपाचे खंयच्या प्रेसिडेंट गो बरणी कृतिका आमगेलो group. आनी पोर्णिमान केला पौर्णिमाचो विवो ग्रुप आनी तुजो तुजो वेगळो माझो वेगळो सेल्फ हेल्प ग्रुप कितले ग्रुप आसा आवडटा ग्रुपान भाग घेवपाक ग्रुपान भाग घेवपाक आवडटा तुका आवडटा म्हाका आवडटा चड आवडटा खूब आवडटा आनी बायलांक प्रमोट करपाक आवडटा बायलांक सुद्दां प्रमोट तूं करपाक करता? खूब आवडटा हांव बीन करता तूं करता हांव करता हां बेस्ट बरीच प्रॅक्टीस केल्या प्रॅक्टीस केल्ली मातशी मातशी येना म्हणटाले मग आपल्याक बेटे सांगताले बेश्टेच ते मातशें म्हणजे आनीक प्रॅक्टीस जावपाक जाय तेका लागून ती प्रोग्राम पळयता सदां प्रोग्राम पळयता आसता पयला चालू. सगळे पयला भाग सगळे ना बेस्ट बेस्ट ओके पूजा तुजो टायम सुरू जाता आतां लसता कित्याक घेतले लस दिसता आं लस पावना टेन्शन आयला ना म्हणले ओके जरीना तुजो टायम सुरू जाता आतां जरीना साडी केन्ना न्हेसूंक ना न्हेसता तूं न्हेसता आवडटा ओके सो कभी हा कभी ना ह्या राऊंडची आमकां हांगासर विनर मेळटा मोठ्यान ताळयो जाली खरेंच ते खूब बऱ्या पैकी खेळा आनी म्हाका दिसता खरेंच प्रॅक्टीस करूनच आयिल्ले ते कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचे विनर येता पूजा शेटगांवकर आनी तांकां मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस आनी हो रायस दितले तांकां नूर मोठ्यान ताळयो जाली तांच्या खातीर थँक्यू आजचो आमचो भाग हो श्रावण स्पेशल ताका लागून एक स्पेशल राऊंड आजच्या भागा खातीर आनी पळोवया पार्टिसिपंट आमकां ह्या राऊंडाक कोण मेळटा ती आयच्या स्पेशल राऊंडाची आमची गेम आसा तशी हांगासर आमी हो शेट आणि मॅक्सिमम पेपर कलेक्ट करतली 40 सेकंडाचं काय रूल एका हातीन काडपाचे त्याच हातीन एकटे करपाचे पेपर क्रम्पल करपाचे ना झोपय मारपाची ना ओके रेडी स्टार्ट एक हात काढल्या व्हेरी गुड अठरा 19 ओके सो थर्ड प्राइज होता विद्या आणि स्पॉन्सर केला अठरा पीसेस कलेक्ट केला सेकंड प्राइज आणि तिथं आता हे राऊंडचे विनर त्याने 19 टेबल आयच्या भागातला स्पेशल राऊंड हांगा होता किंवा आमच्या आयच्या भागातला अवेटेड राऊंड आमचो डान्स राऊंड आणि पळया की आज धमाकेदार परफॉर्मन्स कोण करता आणि कोणाक मेळटा
दोन्ही सगळ्या डान्सरां खातीर आनी एक फावटी. आणि म्हाका दिसता आज विनर सगळ्यांकूच कळ्ळा कोण ती. आं पण तिजो हो परफॉर्मन्स, तिची एनर्जी लेवल, एक्सप्रेशन, आय जस्ट कांट बिलीव की आमच्या मदली अशी एक आसतली हो डान्स करूं शकता. फुडें यो. आणि खरेंच मोठ्यान ताळयो सोनी तेच्या खातीर. थँक्यू सगल्यांक. परफॉर्मन्स करता केन्ना अशें लग्ना कडेन फंक्शनां थोडे एन्जॉय करता सगल्या मदें तितलेच. हो आजो ग्रूप आसा की केन्नाच मुखार येवपाक मेळोंक ना. हितून अशें दिसलें की म्हाका म्हजें हें कितें भडक डान्साचें आसा आज हांव काडचें म्हणून. म्हाका डान्साची खूब आवड आसा. ऑलवेज म्हणून इतली फिट आनी इतली एनर्जी लेवल. आणि शोभा तुका मेळटा गोवा एक्वावर्ल्ड कडल्यान डिस्कावंट. थर्ड प्राइज पूर्णिमान का प्राइज दिवचो. ती उलयता बी कितें उलय 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 दोन शब्द उलय. आयज म्हाका बरें दिसलें. फर्स्ट टायम हांव नाचलें. तिका स्पेशल काय न्हू. सेकंड टायम हांव येतलें. सेकंड टायम हांव वचलें. जरा अटकेर म्हाका उमेद आसा वचपाची. हांव वयतलें. तिका बरोबर व्हरच्यो पडले सगळे डान्स रावंडाक. आणि तशेंच नांव सांग तुजें. सीता शेटकर. ओके. आणि सीता शेटकराक मेळटा गोवा एक्वावर्ल्ड कडल्यान डिस्कावंट वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके. फुडलो प्राइज सेकंड प्राइज सांगा. हां हू एका आसा एक प्राइज. तसेच एका मेळटा गोवा एक्वावर्ल्ड कडल्यान हो डिस्कावंट वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. टाय सेकंड प्राइजार आणि एक सेकंड प्राइज. तसेच डिस्काउंट वाउचर फ्रॉम गोवा एक्वावर्ल्ड. कॉंग्रॅच्युलेशन. एक्चुली न्ही हे फर्स्ट टायम म्हाजें अशें टी व्ही टॅलिकास्टाचेर म्हणून म्हाका चड एक्सायटमेंट जालें. आनी मेन थँक्स टू पूर्णिमा मॅडम. तिणें सांगलें म्हणूनच हांव हांगा पावलें, नाल्यार म्हाका कळना आशिल्लें आनी म्हजी टॅलंट लोकां मदीं दिसची नाशिल्ली. थँक्यू सो मच पुणे. आनी सारिका मॅडमाकूय मेळपाची म्हजी एक उमेद आशिल्ली. हांवें तिका इंस्टाग्रामाचेर फॉलो केला आनी तिका खबर आसतलें तिणें पयलां आसतलें. पूण आयज म्हजो ड्रीम थ्रू जालो की तिका हांव लायव्ह मेळ्ळें. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. आणि आजचो धमाकेदार परफॉर्मर मोठ्यान थाळ्यो जणी जुली खातीर. मोठ्यान मोठ्यान सारक्यो. मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव हाचे कडेन एक तशेंच एका मेळटा गोवा एक्वावर्ल्ड कडल्यान हो डिस्कावंट वाउचर. फुडलो रावंड आमी खेळटली. जस्ट आमचो शेवटचो रावंड. तातूंत घेवया आनी एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. 55 बासमती रायस सेंटरा स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra East in Karapur, Sakhalin, Goa. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात.
मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात। मेहंदी साड़ीज हर शादी की एक शुभ शुरुआत। मेहंदी साड़ीज बेलगाम। Pride of Ponda Pen Aroma. Panchamruda Deluxe Rice is now fortified. आणि पार्टिसिपंट ठेवून घेता आम्ही प्रत्येक फावटी नंतर हो डायरेक्ट रोज करते तो डायरेक्ट रोज त्यांचा कलर पडटा त्या कलरची पार्टिसिपंट पुढे येते सगळ्यात पयलीं दुसऱ्या फावटी पार्टिसिपंट जे आसा ते रावचे ओके ओके रेड आणि रेड
चुली हाणे सेकंड OLX पंचामृत जाय मरे विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत घेता ओके खूप पयलीं आयकना अरे बापरे